कुटुंबाकांच्या सांभाळणं सो निराशा पैस करसो परवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजां अरचून तुका नामी तुजेर उबारतां दोळे तूं दयेन आमकां जेजू बळका भक्तीन आमी तुजेर उबारतां दोळे तूं दयेन आमकां जेजू बळका तुजें नांव हरसून स्तुती गायता सगळ्या काळजां तुका अर्गां दिता सोदून आयल्या सर्व लोक तुझ्या बाळपणा मानवी आणि स्वामी Jesu Christ तुमचे सवय असो आणि तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर रावो आणि तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखार रावो आणि तुमकां वाट दाखोव तुमच्या फाटल्यान हॅलो हॅलो इनबिल्ट ऑडिओ देऊ नये सो मोगासरो कुटुंबाकांच्या सांभाळणं सो निराशा पैस करसो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजां अरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांभाळणं सो निराशा पैस करसो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो जिणी आमची तूं सफोल करसो सांगा कळ्ळें मेल्ले मेल्ले ऑडिओ मेलो ना म्हाका ताजे इनबिल्ट ऑडिओ दिवन नाटले ऑडिओ येवना हांगा कांतार दिवन सोडले ओके व्हड न्हय सांगा
ओके ओके बाळाजीचं ते मगाच्या भावानं आणि बहिणीनं तुम्हाला सगळे सांग बाळाजीचे बरे बेस्ट मागता आणि आमच्या जुबल्याची भाषा फाटे येतात आमचे गवळी बाप अधिक मनाधिक दत्तर इलेक्शन कॉल्सोस येदोळसतो आमच्या बाळूजीच्या कॉप्याला आणखी येऊन ते आणि बाळूजीच्या मागण्या केलंय नेमका आशीर्वाद दिलो आता ते मिसाक मिस केलंय आणि आम्ही या जागाने सगळ्यात आम्ही पुरुषावार सगळ्यात विधी घेतलेला त्याच्या आधी आज कोणी मुद्दम दिला त्यांची नावं आम्ही वाचलेल्या आणि मानाच्या वाती आता म्हणतेल्या त्याकडनं सर लिस्ट वाचू सांगा विनंती करता बाळोक जिसूक मानकन मुर्दो मिसा दिल्ल्या मानाची वाती वणतेल्या नावा आपयतना मुखार येऊन मानाची वात वणताना मुखार येऊन मानाची वाती घेऊन तुमचे लगे विनंती करता मानाची वाती वाटून आमचे फिरगस बिगर बाप बेजिल वासा लगे विनंती करता पहिली वात कपेला समितीचो अध्यक्ष वॉल्टर डिसोजा हाने गेजेमोन तुझे लगे विनंती करता
Francisco family Palengiri, Thomas Carmen Robert D'Souza family Toke, Stephen Dipti D'Souza Nallengi, Gia Jisha D'Souza Konachi. पैसे आणि वस्तुरूपात दान दिल्यांचे नाव आहे परी नाव नका गुण 1085 स्टे एट बिज्जूस केदुंबाडी 1000 हेनरी डिसोजा सरिता वेगस आने 1000 गीता मुंतेरो पानीर 1000 ज्योति मुंतेरो बचलकरिया 1000 नाव नका गुण 1000 अश्वी एस्टन लोगो परंगीपेटे 1000 डेनिस डिसोजा सिपाई मुले 1000 हेनरी मुंतेरो दईगोळी 1000 शॉन शर्विन डिसोजा सचिपा 1000 गिल्बर्ट दिव्या गॅल्विन तिमंगुरू अने 1085 एलियास मिर्सन डिसोजा 85 अनिल फेरावो 85 मेरी डिसोजा शेडीगुंडी 85 रुपयांनी दानार जेफ्री डिसोजा सुगडमचल दानार विक्टर बचलकरिया दानार लॉरेन्स डिसोजा बचलकरिया दानार राजेश आणि लबिटा सुगडमचल दानार ईश्वर कल्लूरू 200 रुपये विल्फ्रेड डिसोजा नल्लेंगी 1000 विवेक पुत्तूर 1000 सुधाकर मुंतेरो उद्दनबೆಟ್ಟು 85 बाळक जेजूचे कोपेल बजलकरिया रुपयाला वस्तूच्या संभ्रमात सबार जणांनी पैसे आणि वस्तू रुपार दान देऊन सहकार केला 2000 5000 भितरले नावां वसल्यानी मुखार येवन मानाची वात स्वीकार करची विपिन फेरावो विब्लो 3000 रुपये मंगला एंटरप्राइजेस 2085 आल्विन राजेश कुटीना 2085 जॉन प्रणित डिसोजा धर्मनगर 2000 इन्फेंट जीसस कॉम्प्लेक्स मार्सेल डिसोजा सुंकदकट्टे 2000 अनिल कडंबार 2000 सैंड्रिया निश्विन बोरकला 2000 रुपये रोशन डिसोजा मोगारनाड 2000 पुलांग किरण बजलकरिया 2000 रुपये पुलांग लॅन्सी जूलियट सुंकदकट्टे 2085 रेनिशा रोशनी डिसोजा सुकुडामजल 2000 रुपये जॉय प्रविता एंड फैमिली कोणाजे 2000 रुपये प्रिया प्रकाश जंकला 50 किलो तांदूळ आईवन डिसोजा धर्मनगर 2000 रुपये सुनीता डिसोजा तोकोटू 4000 रुपये राजेश डिसोजा पालंगिरी जेवणांच्या प्लेट्यो प्रकाश डिसोजा आने 1 पिकअप लांकोडू दान दिला कोणाचे पणी नाव सोडून गेल्यार वा लेट आयले जाल्यार तांणी मनाची वात स्वीकार करची मनाची वात वांटल्या मनादीक विगारबा बेजिलवास तांकां देव बरें करूं
जेजू सगळ्या काळजात अरचून तुका तूं रक्षकमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वोरसो निराशा पयस करसो बरवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजात अरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वोसो निराशा पयस करसो बरवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो नेटे आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी राक्षदास आमकां विघ्नान वरानी नेटे आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी राक्षदास आमकां विघ्नान वरानी थोडे बेबीरांत कत बेजाराय लाभय तूं वावरांत आमच्या सुरसुराय सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजात आरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वोसो निराशा पयस करसो बरवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो Felix అని కుటాము తోకే మైకల్ టెలిస్ అని కుటాం పావురు ఫ్రాన్సిస్ డిసోజా కోరికార్ బ్రయన్ అశ్విత డిసోజా ఫజీర్ హెన్రీ డిసోజా షేడిగుండి రాజేష్ షర్మిలా డిసోజా సుకుడ మజాల్ రెనిషా రోష్ని డిసోజా సుకుడ మజాల్ ప్రవీణ్ డిసోజా అని కుటాము చవళ అల్ఫోన్ డిసోజా అని కుటాము తోకే మ్యాక్స్ డిసోజా అని కుటాం పాడ విన్నీ వెరోనికా పింటో బజలగరియా Lauren D'Souza and Kutam Sipai Mule, Celeste D'Souza Bajalagaria, Ashok Montero Kananduru, Ezido D'Souza and Kutam Nayamagaru, Ashok Lavita Kutam Poye, Yajis Kular Bajalagaria, Joseph Natalia Bajalagaria, Prakash D'Souza and Kutam Dharmanagara, Lily D'Souza and Kutam Sipai Mule, Richard D'Souza and Kutam ತಿಮ್ಮಂಗೂರು ಅರುಣ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಪಾಯಿ ಮೂಲೆ ರೀಟಾ ಮೊಂತಿಯರೋ ಫಜೀರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೊಂತಿಯರೋ ಫಜೀರ್ ಲದೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನರ್ಲೆಂಗಿ ರೆನಿಷಾ ಪಿರೇರ ನರ್ಲೆಂಗಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ ನರ್ಲೆಂಗಿ ಜೋಕಿ ಮಾಲಿಸ್ ಮೊಂತಿಯರೋ ಧರ್ಮನಗರ ಆಕಾಶ್ ಅನಿಶಾ ಮೊಂತಿಯರೋ ಧರ್ಮನಗರ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಪಾಯಿ ಮೂಲೆ ಜೋಯಲ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಸುಕಡ ಮಜಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ కల్లూరు వెళంకణి కేటరింగ్ కల్లూరు ఫ్రాన్సిస్ అని శాంతి కుటాం అని కుటాం కల్లూరు స్నేహల్ డిసోజా ఎన్ నడిబయలు షరల్ సల్డానా ఉర్వా క్యారల్ సల్డానా ఉర్వా
जेष्मा आणि जनिशा बेकरे, शेन नवीन सुनीता तोकोट्टू, लुईस डिसोजा सुकडामजल, फिलिक्स डिसोजा नडीबैल, विक्टर डिसोजा आणि कुटाम धर्मानगरा, ಐವನ್ डिसोजा धर्मानगरा, किरण मोंतेरो आणि सविता मंजेश्वर, रोनेल आणि रिशाल सुकडामजल, अनिल कಡಂಬಾರ್, विक्टर डिसोजा आणि कुटाम పొయ్యే, आशिफ डिसोजा आणि कुटाम चिम्मंगूरू, प्रदीप डिसोजा सुकडामजल, नेल्सन डिसोजा बजलगरिया, गॉडविन प्रिसिल्ला धर्मानगरा, अल्विया आणि अल्विशा शेडीगुंडी, रितेश डिसोजा शिपाईमोले, अश्वित अनिशा निशा गाणदबೆಟ್ಟು, प्रवीण मोंतेरो आग्र तिम्मंगूरू पुईलवाड, हेनरी डिसोजा आणि कुटाम शेडीगुंडी, मानसी डिसोजा उजार वर्कार दुसरा वाडो हांचे बसत नेमके सर्व हांगासर आमकां दान दिल्ल्या कुमो केल्ल्या स्पॉन्सर दिल्ल्या सर्वांच्या भक्तिकांच्या इराद्या बसत आमी आज ह्या मिसावळ्यार मागतेला. आतां थोड्यांच मिनिटांनी थोड्याच घडयांनी म्हणयत आमी आतां प्रवेश पुरशावां आयते जातला. जाता इतले मुखार येवन बसून प्रयत्न करा. नाल्यार हांगातान पळयताना लोकूच नासले दिसता पळया. इतलो लोक आसा समाज सगळीं मुखार तिके मुखार येवन बसून प्रयत्न करा. हांगासर पळयताना खाली खाली दिसता. मुखार या दया करून मुखार या. स्तुती गायता सगळ्या काळजां तुका अर्गां सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत अरचूं तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वोरसो निराशा पयस करसो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सुफोळ करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत आरचूं तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वोरसो निराशा पयस करसो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सुफोळ करसो जिणी आमची तूं सुफोळ करसो. सगळ्या काळजांत आरचूं तुका तूं पिल्या आमच्या कोपेळाचो रुपेचो जुबल्यो संभ्रमो आनी बाळक जेजू मरी फातेला बल्ल्या सर उपकाराक अर्गा पाठोवंक एकूटाम जावन हांगासर जमल्या. देवाची महिमा आनी काकोळत कोण आपल्या जिवितान अनुभव करता तो कालत्या काळजाचो जाता आनी उपकारी काळजान देवा मुखार येवन दिनवाशी मोग उक्त करता. तो जेजू थंय बलिश्ट जाता. आज आमी भरवशान मागया मागण्यांची कृपा बांदया म्हणलो संदेश नियाळता. मागण्यांचे जिवीत आमच्या जिणे पयणार भरवसो हाडटा. मागण्या असल्यार देवा आनी मनशा मदें संबंध वाडटा. हो संबंध आमकां कुटुंबा सांद्या मुखांत्र आमकां सर्गींच्या राज्याची बाळका जेजूची हाजरी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आपणावन घेवंक कुशली जाता. तर आमच्या मागण्या आनी भरोशाच्या जिणे मुखांत्र शांतीचे, नीतीचे, भलायकेचे, समाधानाचे शेगोन जानवायेचे भंडार बाळक जेजू मरिफाद जोडून घेवन आमचे सगळे जिवीत देवाक समर्पण करया. सांगातास फाटल्या 25 वर्सां हांव हे कोपेल अस्तित्वाक येवंक वावरलेल्या सर वावराड्यांचो उदार मनांच्या दानीचो प्रोत्साह आनी सहकार दिल्ल्या सर याजकांचो, सर समितीच्या सांद्यांचो, वाड्यांचो,
फिरगसगारांचो दिनवास फाटयता. तशेंच आमकां सर विज्ञान वारातावन राखून व्हरूंक आशिर्वादांनी आमचें जिवीत भरल्या सर उपकाराक अर्गां पाठयतना मुखल्या दिसांनी तो सुबाळोक जेजू आम्हा सर्वांक मोगान एकवटान समाधानेन भरोशान मागण्यांची कुटुंबाजीनी जेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानावेली कृपा आनी आदार मागून घेवया. मोगाच्या भावां भयणीनो आनी बाळूजेच्या भक्तिकानो हांगासर आमकां एक बाळूजेच्या भक्तीक अपुरबाय एक कॉपेल फावो जाला 25 वर्सां जालीं रुपी असो संभ्रम हो आनी तुमी दरार संख्यान व्हडा संख्यान हांगासर आयल्यात आनी ह्या संदर्भात आमकां हे प्रधान मीस पेटोवच्या खातीर आमचे गवळी बाप अदीक माने दोतोर लुईस पॉल सोजो वेळार 4 वरां हांगासर येवन पावल्यात तांकां आमी समेस्त लोकांच्या नांवी हार्दीक स्वागत म्हणटा.
तशेंच आमचो हांगासर हो कोपेलो जागो नावार जावंक हो उरलो पाद्र्या आसा फादर आमचो फ्रांसीस रॉड्रिगस ते हांगासर पावल्यात तांकां हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा. आमचे फादर जे बी काश्टा पाद्र्याप संतम दास्याचे डायरेक्टर ते गवळी बापाक वेळार घेवन तांच्या वाहनांत आपणान आयल्यात तांकां हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा. आनी हांगासर आसा आमचे फादर आयवान आनी फादर संतोष दोगांयकी तुमच्या नांवान हार्दिक स्वागत म्हणटा. हांगासर आज आमी सगळ्या आमच्या दाणी खातीर भक्तिकां खातीर आनी मुर्दम आनी मिसान दिल्या सुमेस्त बसत आमी मागता. जेजूच्या पवित्र नांवाचें भक्तिगत मीस आमी आतां समोर या आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. देवा सादार आमच्या गांवाचेर मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमुगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी ह्या सांजेच्या वेळार कित्याक आसा म्हणून तुमी जाणात. येदोळूचो प्रस्तावनांत आमकां सांगलें, आतां तुमच्या मोगाळ बेगारांनी सांगलें जेजू बाळूक जेजूचो ग्रोटो हांगा स्थापन करून 25 वर्सां जातात आनी ह्या 25 वर्सांचो उडास काडून रुपयोत्सव आचरण करचो हो संभ्रम. त्या संभ्रमांत भाग घेवंक आमी हांगासर आसा. व्हडा संतोशान ह्या मिसाचें बलिदान अर्गां जावन आमी भेटोवया. बाळूक जेजूक मान करया. बाळूक जेजूची आशिर्वादां हे धर्मसर ताणें आमचेर वतल्यांत आनी की आमकां तो सांबाळून दी. बेसांवां आमकां तो चड आनी चड आमच्या गरजेक पावोन तो आमकां बेसांवां दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान आमी ताचे कडेन मागोवन हे मिसाचें बलिदान उर्बेन भेटोवया. फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखुया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बागे हो सदां जावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या जोर वैभव बापासो आम्ही तुका वाद करता सोम्या
जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सागादी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया प्रितीवन बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायिल्ली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप पळया हो म्हजो सेवाक हांव ताका सांबाळून धरता हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो हातमो संतोसता ताचेर हांवें म्हजो हातमो घाला राष्ट्राक तो नीत हाडटलो तो बोब मारचो ना वा आपलो तालो उबारचो ना रस्त्यार तो आपलो तालो आयकोंक दिवचो ना सेंसलोलो चिवो तो मोडचो ना मीन मिमती वात तो पालवमचो ना करेस तो नीत हाडटलो प्रतवेर नीत स्थापीत करीसर तो तेकचो ना वा दमचो ना वीप ताच्या शिकोवणेची वाट पळयत आसात हांवें सरस्परान तुका निती पासत आपयला हांवें तुजो हात धरला आनी तुका हाकारला हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला कुर्ड्याचे दोळे उगडोवंक कायद्याक बांदपणींतली सुटका दिवंक अंतकारांत बसलेल्या खलक्या खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला देवाचे उतार शांती
आशीर्वाद दिता महिमेसो देव गणगणतान ताच्या मंदिरान सकटांक हो एकच नाद कसता महिमा सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपले सिंहासन मांडला ससनाक रासा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता दमदूताच्या कृत्यांतले वसा तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केले देव पक्षापाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशचो जाल्यारय देवाक मानवता सगळ्या मनशाकुलाचो सोमी म्हणटेल्या जेजू क्रिस्त मरिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते तुमी जाणात जुवान स्नान परगटले त्या उपरांत गलिल्यांत सुरू जावन आख्या जुदेयान कितें घडले ते तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नाजरेताच्या जेजू पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसराच्या पदवेकाल आसतल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो देवाचे उतार सर्ग उक्तो चलो आनी बापाचो तालो गाजलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका सौम्या लोकांचो आत्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांसो कांय ख्रिस्त गाय म्हणू हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासून तो जुवांव सकटां सांगी लागलो हांव तुमकां स्थान दिता उदकान पूण म्हजे प्रास सक्ती एकलो येवंचो आसा ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्थान दितलो लोक सगळो स्थान घेतलो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रत्नो दैहीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका बोसड मानवालाय
देवाचे उतर म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येद्या व्हड्या संख्यान तुमकां हांगासर पळयल्यार म्हाका व्हड संतोश भोगता. हांगा तुमच्या कोपेलाक इलेक्ट्रिसिटी घालून इतलें सोबयलां, इतलीं तोरणां घाल्यांत. तुमच्या विगाराच्या मुखेलपणाकार तुमी हें सगळें केलां. तुमची उर्बा हातूंत दिसून येता. तुमकां हांव शाबस म्हणटा. तुमकां हें केल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. बाळोक जेजू तुमकां खंडीत आशिर्वाद दितलो म्हूण हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. कित्याक बाळोक जेजूच्या मानाक तुमी हें सगळें केलां देखून बाळोक जेजून हें पळयलां आनी ताका फावो तो तुमकां पुरस्कार तो करतलो म्हूण हांव खंडीत पातयेतां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज 2 फेस्तां आमी आचरण करता. पयलें जेजूचें स्नान, ताची परब आज पवित्र सभा आचरण करता. वांजेलान तुमी आयकलें. आनी दुसरें, ह्या कोपेलाची हांगासर बाळोक जेजूची इमाज तो ग्रोट्टो उबारून 25 वर्सां देखून रुपयोत्सव. ही 2 घडीतां, ह्या 2 फेस्तां आमी आचरण करूंक हांगासर आसा. व्हडा संतोशान आमी तें करीचें. पयलें जेजूचें स्नान, ताची परब. जेजू न्हू ताची गुपीत जिणी 30 वर्सांची मोरया सांगाता, जुजे सांगाता करचून जाल्या उपरांत देवाचें आपोणें ताका मेळ्ळें आनी तो ताची परगट जिणी सुरू करच्या पयलें तो स्नानीक जुवांव, ह्या जुवांव बाप्तिस्ताच्या हातांत तावन स्नान घेता. पवित्र स्नान न्हय तें स्नान मात्र. स्नान कितें? जिणी बदलयता आनी बर पाताक रडटा म्हणल्याचो तो गुर्त जावन. पवित्र स्नान जेजू न्हू, जिवन जाल्या उपरांत घडिल्ल्या सक्रामंता पैकी एक, तें आमी समजाचें. जेजू न्हू स्नान काण गेलें, ताका गरज नातली ताची जिणी बदलूंक, ह्या पातक सांडूंक. तो उद्देश स्नानीक जुवांव स्नान दिता आसतना दवरलो. तो ताचे कडेन स्नान घेवच्यांनी हांव जिणी बदलयता, म्हजें पातक रडटा, बरी जिणी जियेता म्हणून भास दिवन तो तें स्नान घेताले. पूण जेजू देवाचो पूत देखून ताका स्नान, तसो तो उद्देश न्ही. पूण जेजून कित्याक तें स्नान काण गेलें? तो कित्याक एक गोट्यान जल्मलो, दुबळो जावन? कित्याक म्हळ्यार दुबळ्या सांगाता हांवूय आसां, हांवूय दुबळो जावन तुमच्या सवें हांव तुमकां सांगात दितां. आनी आतां तो स्नान घेवच्या त्या सांगाता तो म्हणटा हांवूय तुमच्या सांगाता आसां, तुमच्या सांगाता हांवूय एकलो तुमकां सांगात दितां. तो उद्देश. आनी दुसरें खालतेपण, ल्हानविकाय जेजू हातूंत दाखोवन दिता. आनी अशें जेजू स्नान घेता, स्नानीक जुवांवाच्या हातांत तावन. आनी त्या जाणा एक ताळो आयकता बापा तावन, हो म्हजो पूत म्हाका मोगाचो, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. तो ताची परगट जिणी सुरू करूंक आसुल्लो आनी परगट जिणी सुरू करता आसतना लोकां कडेन तो उलोवंक आसुल्लो, लोकांक शिकोवंक आसुल्लो. आनी देखून बापान पयलेंच ताका सांगलें, ताच्या वयल्यान सांगलें, हो म्हजो पूत म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. अशें एका लेखान बाप पुताक धाडटा हें मिसांवताचें सुरू करच्या खातीर. म्हणलें आमी हाचो अर्थ समजोन काण घेवचें. ओके भावनो भयणीनो, आमकांय स्नान मेळ्ळां, आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां. पयलो सक्रामेंत पवित्र स्नान, ह्या बाप्तिज्म म्हणटा हांव आमी. बाप्तिज्म आमकां मेळ्ळां, पवित्र स्नान मेळ्ळां. आमकांय
आमच्या शांती बापान म्हणला हो म्हजो पूत म्हाका मोगाचो कित्याक बाबतींत वरवीं आमी देवाची भुरगीं जावन पुनर्जल्मात हांव देवाच्या कृपे पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी बरोवन कृपेच्या देण्यांनी आमकां तो नेटयता आमी पवित्र सभेचे सांदे जाता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या वरवीं सर्गाक वचून रिगोंक आमकां हक्क थंयसर मेळटा देखून आमी हरी एकले आमी म्हणटा हांगासर आमी तंबद्द आसा आमचें घर आमचो निवास सर्गराज कित्याक थंय बाप आसा आमचो बाप आनी बापाच्या घरा आमकां ताणें आपोवणें दिलां कित्याक आमी ताची भुरग्यांक बापायच्या घरा हक्क आसा देखून आमकां बापाच्या त्या घरा वेचे हक्क आमच्या पवित्र स्नान मरिफाद आमकां मेळ्ळां भावानो भयणीनो पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळां आनी पवित्र स्नानान आमकां नवें जिवीत दिलां आमी तें जियेतांगी म्हणलें एक सवाल आज आमी विचारचें आमी आमच्या पातक धुवन गेलां आमी नितळ जाल्या देवाची भुरगीं जाल्या सर्गाचे दायज जाल्या कृपेन आमी भरल्या आमची जिणी त्या प्रमाणे आमी जियोंक देवाची खुशी देवान आमकां तें आपोवणें दिलां त्या आपोवण्या प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करचें आमचे बाबतींत आमी दिल्ली बासावणी देवचाराक सारता सर पातक आमी सोडटा देवाक पुताक पवित्र आत्म्याक सद मानता हें बाबतीबाची बसावणी आमी केल्ली आमी ती जियोंक जाय आज दुसरें फेस्त जावन आसा जेजू बाळोक जेजूक हांगासर तुमी उबारन दवरन ग्रोटो करन 25 वर्सां जाल्ली रुप्योत्सव आचरण करचो आनी हाचो ध्येय म्हाका पाद्रापास दिल्ल्या प्रमाणे बरवशान मागया मागण्याची कुटुंबां बांदया बरवशान मागया बरवशा विशांत जुबलेवाचें वर्स आमकां तेंच सांगलें आमी बरवशाची यात्रिकां बरोसो आमकां निराशी करिना आमी बरवशान जियोंक आसा बरवसो हाचो अर्थ कितें बरवसो म्हळ्यार कितें बरवसो म्हळ्यार मनशांक असाध्य जाल्लें देवाक साध्य म्हणून आमी दृढ पातयेवचें मनशांक असाध्य पूण देवाक साध्य मोरयेच्या जिणयंत आमी हें पळयता बडव्यान मोरयेक खबर दिली तूं देवाच्या पुताची आवय जावंक देवान तुका विंसलां मोरी म्हणटा हांव ओंकार हांव दादल्याक नेणा आनी बडवो म्हणटा तो ओंकार आसतनाच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं गर्भेस्त जातेली हें कशें देवाक असाध्य पूण देवाक असाध्य न्हय मनशांक असाध्य पूण देवाक तें साध्य जालें तुजी संबंदीन एलिझाबेथ म्हाताऱ्या प्रायर 6 वर्सांची गर्भेस्तीण तिका 6 म्हयने जाले गर्भेस्त जावन तें कशें जावचें प्राय जाल्या तिका म्हातारी देवाक सक्कडी साध्य मनशांक असाध्य आनी पळय तशें आमी पळयता जेजू कडेन एकलो खोडकार सगळे चुकुसुल्लो आयलो तुका खुशी आसल्यार म्हाका तुवें बरें करियत जेजू म्हणलो म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा तो नितळ जालो बरो जालो मनशांक असाध्य पूण देवाक असाध्य न्हय जेजून केल्लीं कितलीं अजापां आसात असाध्य जावन आसलें सक्कडी साध्य केल्लें बरवसो म्हळ्यार देवाक कसलेंच असाध्य ना आमकां साध्य म्हूण जाल्लें देवाक साध्य आसा आनी हें आमी समजून घेवचें देखून आमी बरवशान मागणें करचें पावनो भयणीनो आमी मागता आमकां मेळना बेजार पावता सोडटा आमचें मागणें
बरवशान भरलेलें गी देवाचेर आमचे तिरपात्ती आसा गी देवाक दिवंक साध्य आसा सगळें धन आनी मन म्हजे ताचेर दवरून हांव मागतां म्हणलें तें तसलो चिंताप तसलो मनोभाव दवरून आमी मागता जाल्यार देवाक असाध्य कसलेंच न्हय सक्कडी देवाक सांगता आनी देव आमचो मोग करता हो देव आमचो मोग आमकां कितें जाय तें दिवंक दाळय तयार आनी देव आमकां बरेंच दिता भावन भयणीनो हें उदास दवरचें देव आमकां वायट करिना देव आमकां खंयचेंच वायटाक पाव अशें कशेंच करिना आमकां बरेंच करता आमकां जर तर बरें म्हूण गरज आसा म्हूण दिसता तें देव दिताच पूण आमी बरवशान मागची गरज आसा म्हणल्यार हांगासर आमी समजून काडगेचें मागण्याचीं कुटुंबां बांदया बरवशान मागया मागण्याचीं कुटुंबां बांदया म्हणलें आमी आयच्या ध्येयांत आमी नियाळ करता कुटाम देवाचें घडप लग्नाच्या सक्रामेंता मुखांतर कुटाम थंयसर स्थापन जाता आनी कुटाम देवाच्या कुशे प्रमाणे ते मुंदरून वचोंक आसा पापा फ्रांसीस देवादेन जाल्लो तो म्हणटा आमची क्रिस्तांव कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबाची प्रतिरुपां जायचे म्हणून भाग्यवंत कुटुंबां कशीं आसलीं माया मोगाची एकवटाची देवाचेर पत्त्यांनी दवरून दी आसलीं भाग्यवंत कित्याक जेजू थंयच तांचे मदें आशिल्लो भाग्यवंत कुटुंब आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां जायचे म्हूण पाप साहेब म्हणटा कशें भाग्यवंत जावचें आमच्या कुटुंबान जर तर जेजू आसा आमचें कुटुंब भाग्यवंत जाता आमच्या कुटुंबान जेजू ना आमच्या कुटुंबान देवाक जागो ना आमच्या कुटुंबाक आमचेच खुशी आमी करता जाल्यार देवाक पयस दवरला जाल्यार थंयसर कशें भाग्यवंत थंयसर कशें जेजूक जागो थंयसर कशें आमचें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंबाक प्रतिरूप जावचें तें आमी समजून काडची गरज आसा संवसाराचेर आमी दीस घाली जाल्यार आमच्या समाजींत कुटुंबांची भविश्यांत आमी चिंतले जाल्यार कशें आसात कुटुंबां आमी पळयता थोडीं कुटुंबां लढाय झगडें थंयसर माया मोग ना मनस्ताप थंयसर झगड्याची लढायाची मार म्हणटा आमी दुसरें थंयसर थोडे पडी कुटुंबां आसात सिमिस्त्रीचो मनोभाव सिमिस्त्रीचें वातावरण म्हळ्यार जालें उलोवणें ना थंड एकामेका तोंड पळयनात सिमिस्त्रीन पळय कशें थंड आसा कोणी उलयना तशें थोडीं कुटुंबां एकामेका उलोवणें ना एकामेका तोंड पळयनात हाका सिमिस्त्रीची कुटुंबां म्हणटात आनी दुसरें कामांत मग्न जाल्लीं कुटुंबां तांकां कामच उठोन गेले वेळ करून फाटीं आयली काम काम आनी पयशे तितलेंच दुसरें कांय पडोन वचना भुरग्यांचें पडोन वचना भुरगीं नाकात कुटुंबांत आमकां दुसरो वेळ ना खंयच्याकी ना एक कितें जालें म्हळ्यार एकलो भुरगो सुमार म्हजो वाडला बापायचें तोंड पळोवना कित्याक सकाळीं वो उठच्या पयलें बापूय कामाक येतालो आनी वो न्हिदल्या उपरांत बापूय घरा येतालो एक दीस वो चेडको बापाय कडेन उलयचें म्हणून राखून रावलो रातीक आयलो बापूय आयलो आनी पुताक पळोवन गडबडलो कित्याक इतलो केलें करता तूं कित्याक रावलाय कित्याक न्हिदोंक वचोंक नाय म्हाका तुजे कडेन उलोवंक आसा उलोवचें ना आतां वच न्हिदे म्हणलो बापूय जेवंक बसलो जेवून जेवतना ह्या म्हज्या चेडक्याक काल म्हणी विचारूंक जाय आसा आसा कोण ना म्हणलो एकीक जेवलो पुताच्या कुडाक येताना वो खटल्यार बसला चिरको कित्याक तो आनी बसला न्हिदोंक नाय तो म्हणटा पापा तुका एका वराक कितलो सांबाळ मेळटा तुका कितें तें म्हणलो ना म्हाका जाय सांग म्हाका तूं एका वराक कितलें तुका मेळटा सांग तर सांगलें
अमेरिकान ते म्हाका एका वराक $10 मेळटात आनी उशा पंदा आशिल्ले पयशे पुरो रास केल्यार म्हणलो अळे हांगासर आसात पयशे एका वराक तुका कितें मेळटा तितले हांगा आसात काणगे एका वरा पयले ये तुजे कडेन म्हाका बसून उलोवची आशा आयल्या तूं म्हाका मेळना अशें हो भुरगो म्हणालो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमी हांगासर आसलीं कितलो वेळ तुमच्या कुटुंबा सांगाता तुमी दितात उलोवंक मेळोवंक तांचे कस दूख संतोश वांटून घेवंक काम 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 म्हणून जर तर कुटुंबाक तुमी कुटुंबाच्या चिंतेनांत निग्लेक्ट करतात जाल्यार कितें जाता आतां ह्या भुरग्यान म्हणल्यार बरीच जाता देखून कुटुंबांत तें आसता आनी थोडे कितें करतात आनी थोडे मोबायलाचे कुटुंबां उलोवणें ना भुरग्यां कडेन मोबायल बापाय कडेन मोबायल आवय कडेन मोबायल काल सांगायचें जाल्यार मोबायलार सांगचें पत्नीक आनी भुरग्यांनी तशेंच मोबायल उलोवंक वेळ ना मोबायलाची तुमची कुटुंबां आसात की तशीं पळया ह्या पुलीस स्टेशना बरी फकत दुरसोणें तर्क मोगाचें उलोवणें ना सांगाता म्हणल्यार तर्कच दुरसोण्यांच एकामेकाच्या कोडीच तशें आनी अशें बाबा ना आनी आणखी तितलें कितलें करयात टीव्हीच्या मुखार बसचीं भुरगीं आसात टीव्ही म्हळ्यार कितें टीव्हीचेर खबरो मेळटात न्ही तशेंच खबरो उलोवच्यो सांगाता मेळटा ना खबरो गांवच्यो खबरो पेल्याच्यो खबरो शेजाऱ्याच्यो खबरो एकामेकाक खबरोच उलोवचें कुटुंब तसलें कुटुंबां आसात आमचीं कुटुंबां कशीं आसा जे म्हणलें तें सवाल मागण्याचीं कुटुंबां आमचीं जाय जे आज तें आमी ताका गमान दिजे भावानो भयणीनो आमी क्रिस्तांव देवान आमकां ताचें जावन विसलां देवाक आमच्या कुटुंबांत जागो दिवंक आसा आमच्या कुटुंबांत जेजू प्रत्येक तरान रावोंक आशेता आनी अशें जाल्ल्यान ते देवान जेजूक आमच्या कुटुंबांत जागो कसो दिवचो आमच्या कुटुंबांत मागणें आसल्यार मात्र जाता मागण्या मुखांतर आमी देवा कडेन संबंद दवरता मागण्या मुखांतर आमी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो मारूंक जेजू आमचो भाव आमचो मोगाचो आमकां सांबाळचो आमच्यो कश्ट बेजाराय वांटून घेवचो जेजू म्हणलें आमी समजून काण घेवंक जेजू आमच्या कुटुंबांत राज करूंक आशेता आमची कश्ट अनवरां आसतलीं पिडाशिडां आसतलीं समस्या आसतले पूण जर तर देव आमच्या सांगाता आसा आमकां विरोध रावतलो कोण आसा पवित्र पुस्तकांत आमी तें वाचता देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या मोदें धाडलो आमकां 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 बाचाव करूंक आमची जडती करूंक न्ही हो जेजू आमकां मेळटा मागण्यांत ताची इश्टगत आमी बांदता सक्रामेंतांत तो आमकां मेळटा प्रत्येक जाण कुंभाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमच्या थंय तो येता ताका आमी आमच्या घरा व्हरया आमच्या घरा ताका दवरया आनी अशें आमच्या कुटुंबांत ताका एक जागो दिवया आनी आमचें कुटुंब कशें जायचें आमचें कुटुंब जुआंव पौल दुसरो पापसेव आतां सांतो तो नवेंत काजार जाल्ल्या जोड्यांक 3 म्हयन्यांक एक फावटी मेळटालो आनी एक फावटी असले नवेंत काजार जाल्ली जोडी ताका मेळोंक आयिल्ल्या वेळार पापसाबान म्हणली ही उतरां अपुरबायचीं बरें करून आयका पापसाहेब म्हणलो तुमकां देवानच सांगात हाडल्यान तुमी सक्रामेंत काण गेला सक्रामेंता मुखांतर देव तुमकां तुमच्या सांगाता मेळ्ळा देव तुमच्या जिणयेंत तो प्रवेश जाला आनी देव सांगाता जेजू सांगाता तुमी जिवंक आसा देवाक तुमी अर्गां दिया हें आपणें दिल्ल्या खातीर म्हूण म्हणालो ताचे उपरांत म्हणालो तुमकां हांवें दिवची बुधवार इतलीच म्हणालो तो सांगाता रावा सांगाता मागा सांगाता जेवा
सांगाता वेळ करची या उडास उडतगी आणि मोगाचे एकवटाचे कुटुंब बांधून हाडा. सांगाता रावा, सांगाता मागणे करा, सांगाता जेवा, सांगाता वेळ करची या आणि एकवटाचे आणि मोगाचे कुटुंब बांधून हाडा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर तर हे आमी पाळटा आमच्या कुटुंबात संतोष, आमच्या कुटुंबात समाधान, आमच्या कुटुंबात एकवट आनी हो असलो मोग आमच्या कुटुंबात आसलो आमी भायर ह्या कुटुंबा बऱ्या जिणेची साक्ष आमी दिवंक शकतले. बाळोक जेजूच्या ह्या फेस्ता दिसा बाळोक जेजू ताका आमी मान करता आनी ताचो आदार आमी मागता. आमकां तो आज सांबाळून दी, आमची जतन काण घेवन दी आनी कोण ताका चड आनी चड ताका मान करता तो आमचे उतार आयकता, आमच्या मागण्या कान दिता म्हणल्यार आमी समजून काण घेया आनी तोच सोमी बाळोक जेजू आमकां सगळ्यांक सांबाळून दी. आमेन. उबी रावा. ह्या व्हडल्या फेस्ता दिसा जुबलेवाच्या आमी करता आसतना आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सदमंतान देवाक, सरपदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या क्लास पुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो, ओंकार मोरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तेच्या मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सरपदरा देवा बापाच्या उजवाक बसला, तेन्ना जिवांच्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सत्याचें जिवीत. आमेन. भावानो भयणीनो, आमची मागणी देवाक आमच्या मोगाळ बापाक आमी भेटोवया. तो आमचो बाप आमकां मागल्याच्या की चड आमकां तो दिता, दिवनूच आसा. पूण मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हूण सोम्यान म्हणान देखून आमी आतां आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया, आमी मागया. मोगाला बापा, पयसभेचे मुखेल जावन आसच्या बाप साहेब, सोर गोवली बापांक, येजाकांक, धार्मिकाक बालोक जेचो लक्षणां सांगात भोगोवंक आनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्या बवरतसो पोस करूंक आत्मीक गटायला बय म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणे करूंक तशीच दुबळ्या धाकट्याच्या हक्का खातीर नवे उमेदीन वावरूंक बरें मोन दी म्हूण मागता. चे मागणे आयक. आमच्या बालक जेजूच्या कोपेलाचो रुपयेलो दाबाचो आचरण करच्या संदर्भी एक कोपेल बांदूंक जागो दिल्ल्या दानीक फाटल्या 25 वर्सांनी देवपणांचे ठाणे करूंक आदार दिल्ल्या ह्या कोपेला लागसरासच्या सर वाडेकारांक, मुखेल्यांक, फिरगजकारांक, इश्टमंत्रांक, दानीक, हितचिंतकांक तुज्या उदंड आशिर्वादांनी भर. तांच्या उदार मनाक प्रतिबल लाभोवन तांचे जिवीत संतोष भरीत कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक, कश्टांत असलेल्यांक आनी बेजारेंत आसलेल्यांक तुजी काकूट दाखय. तांणी सर्वांनी जेजू बाळकातें अखंड बरवो दवरून शांती समाधानाचे जिवीत जियेव कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. हे बोलोक जेजूचे कोपेल उबे जावंक आनी बलका जेजू थंय दैवीकपण आपण घेवंक आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व आदल्या विगारांचो प्रस्तुत विगार बाब बाजिलवास, सहायक विगार बाब संतोष, वस्ते इजाक बाब आयवान आनी सर धर्म भयणींचेर तुजो दैवीक आशिर्वाद दिवन तांकां बऱ्या भलायकेचे देणी लाभूंक तांच्या मिसवांत जायती आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितान निरुद्योग, कष्ट संकश्ट
निराशा असलेल्या समस्यांच्या सरी वजना तुझा आधार दे आणि जगत्या वेळार फवत्या मार्गदर्शन मेळोवन भावार्थन आनी मोगान जियो कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आजच्या संभ्रमाचे प्रधान याचक जाणून हे एवकारिस्त बलिदान भेटवच्या आमचो गवली निवृत्त दोतोर लुईस पावल अंका तुझ्या मोगान सांबाळ. तांच्या निवृत्ती जिणयेंत तृप्ती बल भलायकी फावो कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. एमकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर असच्या सर्वांनी जेजू बलकाचो आशीर्वाद आपणावन घेवंक सदांच जेजू बरी खालते बळे शगुनी बरेत जिणे जियोंक तशेंच भावार्थान आनी बरवशान बरयल्ले जिणे पयन सारूंक आदार दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मागण्या आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांतावनूच देवाक सांगया. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी हांगासर आमी परगट उसारल्यांत. आमच्या काळजांत आसल्यो आमच्यो वैयक्तीक गरजो त्योय आमी तुका सांगल्यात. ह्यो सक्कडी तूं दयेन स्विकार कर. आज ह्या कोपेलाचे रुपयोत्सव आचरण करता आसतना बाळोक जेजूक हांगासर ह्या ग्रोट्यांत 25 वर्सां जालीं बाळोक जेजूच्या खाल आमी जियोन आसाव. आमकां बाळोक जेजूची बेसांवां भरपूर तूं वत म्हूण आमी मागता. आमची मागणी आमी मागिल्ली मागिल्ल्याच्याकय चड आमकां कितें गरज आसा तें आमकां दी. बरीं कुटुंबां, मागण्याचीं कुटुंबां, एकामेका समजून घेवची, एकवट भक्तीपण आमी सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवची तसली मागण्याचीं कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्याक बरें मन दी आनी तशें जियोंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. हे मीस तुमच्या खातीर हांव भेटयता. तुमच्या तेसावां खातीर हांव मागता. आमी देवाच्या कुशेकाल जावन आमची क्रिस्तांवजीनी उर्बेन जियोंक तो कृपा दिवन दी म्हणून प्रत्येक तरान तुमच्या खातीर हांव मागता. Tú ves de
बोली आमची जिणी तुवेच दिलेली सर्देणी देवूलया कांतेपणी नितळ निर्मळ मौनी जेजू आमच्या सोम्यात सर्गी सोम्या तुझे लागी वाढून घे ओपून घे निर्मळ आमची गाणी म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोनान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुझे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षावी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सरवण्याचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुम्ही रावल्ले कडेच उबे रावा. आतां पवित्र वेळ मिसाचो आयला.
हांगासर ह्या आल्तारीराचो उंडो आनी वायन जेजू ताची कूड आनी रगा जावन बदलितलो. हांगासर जेजू हजर जातलो. आमच्या मदें तो येतलो. व्हडा बावडतान ताका आमी स्वागत करया. भक्तीपणान तूं भाग घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावनच ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. जेजू आमच्या मदें आतां हजर आसा. हो आमचो बावार्थ. बावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतबरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता. तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बाबा घेवन आमकां मरयेच्या, तिचो पती भाग्यवन सुजेच्या, तुज्या भाग्यवन धर्मृतांच्या आनी वैभव साक्षांच्या आनी सगळींच भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिठर आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त
गोवळ्या आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतां तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रित्य मोगांत तीर कर. तुझे उजेर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्लें तें मागणें म्हणून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो, एकामेकाक शांती दिया. पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं सर्व आज सुभागी. तुज्या देवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमकां लागसार आसच्या त्या जाग्यार तुमी कुंभार घे. एक 100 जण वॉलंटियर्स मुखार या खंयसर आमी असो कुंभार वांटिचे म्हूण दाखोव. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋದು
हांगा प्रार्थने वातावरण रिडोन
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. ये तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत वो दिनवासेचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवन आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उचारून सर्गार तुका सासणाक वाकणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावा बहिणीनो, समृद्धीक आशीर्वाद आता आसतलो ताच्या पयले उपकार भावनेचे एक मोठे उतार. हांगासर आमचो गवळी बाप निवृत्त जाल्यार 80 वर्सां उतरल्यार पोवा पुबाय उमेदीन ते हांगासर आयल्यात आनी हे आमच्या जुबल्यो आमचो रुपयाळ्या उत्सवाचे जुबल्योवाचे अपुरबाय संभ्रमीक मीस ताणें भेटयले आनी अपुरबाय संदेश आमकां दिलो. आमी बरोवशान बरोवन मागण्याची कुटुंबां बांदूंक ताणें आमकां उलो दिला. हें आमकां भोव व्हरतें गरजेचें. आमी बरोवसो केदींच आमकां निराशी करिना म्हणलें जाणा जावन देवाचे तिरपाती दवरून बुरजेची मेटां काडून फुडें सरूंक आनी मागण्याची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां उलो आसा. हे वरास भुरग्यांच्या वरास सावन वर आयतार जावन परगट जाला. त्या विशयान मुखल्या आयतारांनी आमी सविस्तर विवार तुमकां दितले. हांगासर आयिल्ल्या वेळार येवन आमकां मीस पेटयल्ल्या गवळी बापांक तुमच्या समेस्त नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां आपण हाडूंक वावरल्यात आमचे सांत आंतोनी आश्रयाचे डिरेक्टर आदले वेळांगेर फेस्ता गितांनी तापोवन हाडले आनी गवळी बापाक जाय जाल्यार बरी ते वेवस्था करून आपण हाडटात. ते वस्तू त्या केल्या तांकां मस्त जबाबदारी आसा. 400 वयर पिडेस्त भितर आश्रयांत आहा तुमी जाणात. आमचे भुरगे हेच्यागी थंयसर गरजेक आसरो तांणी दिला आनी कांयशेक रुवी चार्ज करनासतना ते आमकां कुमक करतात आनी आमच्या निर्गतिकांक आदार दितात. तांच्या सेवेक आमी आभार मानता आनी तांकां आमी आज ताणें दिल्ले सेवे खातीर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर जे बी क्रिस्ता तुमकां देव बरें करूं. हांगासर फादर आमचो आदलो विगार फादर फ्रांसीस रॉड्रिगस तांकां आमची फिरगज म्हळ्यार बारीक खुशी. आज तांच्या फिरगेजेंत हांवें थंय आराम केल्लें यात्रे केंद्र बाळो जेजूचें. थंय जर व्हडले फेस्त जाता जाल्यार ते आमच्या आपोऱ्या पावतीन हांगासर आयल्यात कित्याक तांचो गाम हांगासर पडला. देखून तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा तांणी वावणकान हांगासर आयिल्ल्या खातीर आमकां सगळ्यांक संतोश दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं पाद्रेपा. आमचेच फादर आयवान ताचे शेजारी फिरके ताच्याच फिरकेचेर ताचो वावर मुक्दून ते हांगासर पावल्यात. फादर आयवानाक देव बरें करूं. हांगासर फादर संतोश सक्कड कार्यान आमकां सहकार दितात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आपुरबाय कोयार आज आशिल्ले तांकां देव बरें करूं. हांगासर तशेंच हे सगळे लितुजी मांडावळ सिस्टम मोंती आनी हांगाच्या लितुजी समितीन आनी हांगासर आज सगळ्यांनी वावरल्यात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासो कितें ह्या कोपेला समिती आसा 4 वाडे कुडसून वालेरियन वॉल्टर संस्थाने वापुरबाय तरान ही कमिटी मुखेलपण घेवन ही कमिटी मुंदासून व्हेल्या. ह्या वर्सा शिवपाटीचे कार्यदर्शी आनी तांचे हांगासर समिती आहा. ह्या समितींत उपाध्यक्ष कार्यदर्शी ते 4 वाड्याचे गुरकारण आनी तशेंच 4 वाड्यांचे प्रतिनिधी. मातनी नाडीबायल वाड्याचे विशेष तरान एक 20 मणी एक समर्पीत तरणाटे म्हणयेत हांगासर दीस रात वावुरल्यात. कालच्या दिसा हांवें पळयलें राती 1:30 वरां म्हणसर आनी कालच्या सुमार 1 म्हयनो थावन गर्दांचो गोठो करूंक हांगासर मांडावळ करूंक गी वो बात जावचो गादो तो लुवणांत बरो नुसो रुवा आसलो तोंड आसलें पुरा काड वापूर बायकन तुमकां आज गवळी बापान ती मेगाचें नाकावणें पूण तुमकां सोबीत करन
तांणी कार्पेट बरा घालून मांडावळ केले हांगासर कितल्या भक्तीपणान मीस पेटी जाई धूळ खंयची उठोन वचो आनी खंयची म्हणून भरपूर बेताळ ह्या समितीचें काम सगळें थंय समितीन केल्ल्या वावराक आमी गवळी बापा मुखारच आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर नडीबैल तिमंगूर पयलो वरकाडी दुसरो काळी मंजा चारी वाड्या गुरकारा प्रतिनिधीक विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर एक 10 जण विशेष तरान कुमक केल्ले आसा 5,000 वयर तांकां एक मानाची वात आतां आमी दिता गवळी बापान धांवन. ताचे उपरांत मीस सल्लेंस हांगासर वावुरलेल्या ह्या जाकांक म्हणून एक ल्हान मान तो गवळी बापान दिवचें पडटा. तर आमचे सगळे व्हडले ते देखून तांकां आमी विनंती करता मीस जाल्या उपरांत आमी मिसाची मुस्तें काडलेंच हांगासर ते एक मोठवें कार्य गवळी बापान म्हाका 6 वरां सोडिचें म्हूण सांगिल्लें. आतां 7 वरां जावन आयलीं. दया करून सहकार दिया. एक मिनूट पाठ जावन वचो तुर्तान आमचे निमाणे कांतार जाताना हांगासर गवळी बाप येवन रेडी जातले देखून दया करून तयार दवऱ्या हरी एकच सांगात. हांगासर कार्यदर्शी नांव आसतली गवळी बाप थंयसर ते वाद दितले देखून कोणाची नांवां सांगतात दया करून तुर्तान वयर येयचय कोणी प्रायवंत आसता तो दडीचे पडटा मेटा उबा राहात. पयले मिसाचो संभ्रम बेसांव घेवया उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या करण्यांनी तो भरूं. सरनात असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशा सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अशोक आणि लविटा डिसोजा पयये 11,000 फुलांक. वर्काडी दुसरो वडो 10,000. कातोलिक सभा घटक वर्काडी रुपये 10,000. लुईस मोंतेरो आणि कुटुंब बचलकरिया वर्णांक 10,000 रुपये. जेरी मोंतेरो कलकार 100 किलो तांदूळ. रोसारियो आणि मेटिल्डा डिसोजा पावोरू रुपये 10,000. जो प्रशांत वेगस वर्काडी रुपये 5,000. नाव नका म्हणून 5,000. उदनबेट्टू वाडो 5,000. रॉनी डिसोजा पाडा 5,000. तिमंगूर पयल्या वाड्यातर्फेन 15,000. प्रकाश आणि कुटुंब धर्मनगरा 5,000. आलदार फूड अँड बेवरेजेस रुपीस 5,000. नित्यादर निकोलस कन्स्ट्रक्शन रुपये 5,000. अशोक शोभा अँड फॅमिली तिमंगूरू रुपये 5,000. नितीन वीरा बजलकरिया रुपये 5,000. मार्सेल टेल्लिस कॅटरस रुपये 5,000. जयप्रकाश कुटिन्ना जंकला रुपये 5,000. वजी लोबो नडीबैल. जोसेफ फेरावो नडीबैल. फ्रांसिस डिसोजा कल्लूर. प्रवीण रेनिटा अँड फॅमिली चावला रुपये 10,000. सालूक वाडो काळीमंचा रुपये 8,000.
निराशा पयस करसो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सुपोल करसो नेट आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी राग सदांच आमकां विघ्नान वरांनी नेट आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी राग सदांच आमकां विघ्नान वरांनी थोडे बेबेरांत कत बेजाराय लाभय तूं वावरांत आमच्या सुरसुरा सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत आरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळून वचो आमच्या मोतींकी एक आपूर बाई एक कितें आबा संतोष दिवंक हांगासर अंकल बक्का सगळ्या काळजांत तुका सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत आरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळून वचो निराशा पयस करसो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सुफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत आरचून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळून निराशा पयस करसो बरवसो ಇದರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವಧರ್ಮರ ಜನರ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಬಾಲಯೇಸು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆರಾಧಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪಾ ವರಗಳಿಂದ ಪುನೀತರಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಹರ್ಷದಿ ರಶದ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಾನವ ರೂಪ ಪಡೆದು ಮರಿಯ ಮಾತೆಯ ಉದರಿಯ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬಾಲ ಯೇಸು. ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ आदर्श. बोमोगाचनो भक्तिकणो बाळक जेसूच्या कोपालाचे वजलकरिया वरखाडी अच्छा 25 वर्षांच्या रुपयोत्सव जुबलेव कार्याक मोगासो स्वागत बरो येवकार तुमका. लना भुरग्या भशेन चालल्या करीत तुम्ही सर्गींच्या घरांत रिक्षेनांत म्हण जेजून परगटले उतर सारकें समजून तेची येवंक बाळोक जेसू आमकां प्रेरण. जशें धाकटुलें बाळ आपल्या आवय बापायचेर हुंदून आसतना सगळें काम तिन्स करतात आनी बाळशें सुसेगाद आसतात, तशेंच सर्व संगतीने आमी सोम्याच्या बसलेन आसून सुसेगाद रावचें बरें. आज आमची काळजां दिन वाजतात, उमाळटात, कसलोच दुबाव वा वत्तड नासतना येद्या व्हडा संख्यान आज आमी हांगासर आयल्या तर बाळक जेजूचो स्पर्श आनी अणभव आमकां हर एकल्याक जाळा म्हणलें सत. ह्या पासून देवाक अर्गां दिवन फाटल्या 25 वर्सांनी बाळक जेजून वतल्या सर आशिर्वादा खातीर उपकाराक अर्गां दिली. अर्गां बलिदान भेटोवन आमी सर्व संभ्रमाक सांगता मेळ्ळ्या. तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी मोगासो येवकार ह्या कार्याक हांव मागतां. मोगाचनो ह्या सोबीत बेदीर आबोरबायेची भुरगीं आयती जाल्यान प्रार्थना नृत्य मुखार आम्हा समेस्तांक जेजूचो आदार ह्या कार्याक मागतात. हॅलो 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 बाळका जेजू सगळ्या काळजात परतून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वरसो निराशा पयस करसो परवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत परतून तुका तूं रक्षक आमचो
ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬದುಕಿಗೆ ದೇವನಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಲು ದೂರ ದೂರ ಇರುಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡುವ ಬೆಳಕು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ದುರ್ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುವ ಬೆಳಕು ಹಬ್ಬಿ ತಬ್ಬಿ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕು ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಇರಲು ಹೊಳಪು ಬಿಳುಪು ಬೆಳಕು ನಗಲು ಸೊಬಗು ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಹೃದಯ ಸುಂದರ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮೋಸಕ್ಕೂ ಹಕಾದೂರ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಮಾಡು ನಿನಾಶ ಬೇಡ ದೋಷ ಹಾಕು ನಿ ಅಂಕುಶ ಹಾಡಲಿ ನಾಡಲಿ ತುಂಬಲಿ ಹರುಷ ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬದುಕಿಗೆ ದೇವನಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಲು ದೂರ ದೂರ ಇರುಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡುವ ಬೆಳಕು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ದುರ್ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುವ ಬೆಳಕು ಹಬ್ಬಿ ತಬ್ಬಿ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕು ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು बो अपूर्वाच्या रीतीन हांगासर जेजूक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागून प्रार्थना नृत्य केल्ल्या सेंट मेरीज इस्कॉलाच्या भुरग्यांक अभिनंदन पटयता जोरान दोन ताळयांचो शिवर दिवया ते बरें करूं घडी उदेल्या भोव खुशेची आमी वर अत्रे गाण राखून हासल्ली त्या संगतीवंतान आमचेर हांगासर जमलेल्याचेर बेसांव घालतना संभ्रमाची घडी उदेली काळजांनी आमच्या दादोसकाय आणि संतृप्तीची बगना उमाळून आयली या जेजू बालकाच्या कोपेलाचे रुपयोत्सवाचो संभ्रम असो आमचो करून घेवया या संभ्रमाची सोबाय साकोंक आयती सवया वेदी आसा ती खाली येदोळूस सोपयल्या तोड्यांनी या संभ्रमाक आयती आसात सैरी धैरी हांगासर राखून आसात उलो दिवच्याक तुमी तर मोगाचनो आमचे मदेगात हांगासर आसात आमचो गोवळी बाप निवृत्त गोवळी बाप परमपूज्य डॉक्टर एलोसियस पाउल डिसोसा ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ತಿರು ಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಕಾಡಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಸ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಿರು ಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಕಾಡಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಐಮಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಸುಪಿಯರರ್ ಹೋಲಿ ಫೇಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊಂತಿನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಸುಪಿಯರರ್ सेंट जोसेफ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಶೋಭಾ ಡಿಸೋಸಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಸಂಯೋಜಕರು 21 ಆಯೋಗ ಚರ್ಚ್ ವರ್ಕಾಡಿ ವಾಲ್ಟಿ ಡಿಸೋಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ವರ್ಕಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ
ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಇವರು. ದರಿಯಾಕ್ ಸಬಾಯ್ ಲಾರಾಂಚಿ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಸಬಾಯ್ ಮಿಣ್ಮಿಂಚಿ थारा कार्याक सबाय मोगान गुंतलेली उतरा तेस मोगान गुंतलेली उतरा घेऊन मुखार येता गॉडविन लोबो स्वागताची उतरा. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮೌನಕ್ಕೆ, ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಶೀತಲತೆಗೆ ಸಾಗುವ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವರ್ಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಂದ್ರರಾತಿಯ ಶಾಂತ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಮಧುರ ಸಂಗಮದಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇಂತಹ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಜೆಯಲ್ಲೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು. ಈ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಬೆಳಕು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲಂಕಾರ. ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸದೊಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪಕರು, ದಾನಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಚರ್ಚ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ವರ್ಕಾಡಿ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ತಿರುಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ದೇವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಯ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೂತನವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ವರ್ಕಾಡಿಯ 21 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ JB ಕ್ರಾಸ್ತ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಸಂತಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಫೇಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಭಗಿನಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಭಗಿನಿ ಮೊಂತಿನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೇವಾಭಾವ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ನೀವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶೋಭಾ ಡಿಸೋಜರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಳೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು, ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಊರ ಮಹನೀಯರು, ನೆರೆಕರೆಯವರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಇಂದು ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಸಂತಸ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮೇಸ್ತನ್ಸೋ ಹಂಗಸರು ಐಲ್ಯ ಸಕ್ತನ್ಸೋ मुगान हंगसर स्वागत मगला बरो येवकार मगल्या गॉडविन लोबोक तुकाय या कार्याक मोगासो येवकार. ಬಾಲ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಬಾಲ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹರಸಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. मुगजनो या बाळक जेजूच्या कोपेलाची 25 वर्षांची चरित्रा आमच्या मुखार घेऊन आयती आसा अश्विता डिसोजा. जिजबल्कचे कोपेल बजलखरिया
जिजबलकाच्या कपलाची मोठवी चरित्रा तुमच्या मुखार धरूंक हांव कशी व्हरता. 2021 इसवेंत हांगासर ल्हान गोठो बांदलो. हाका कारण जावन आसा हांगासर जावन आसची अवघडा. ह्या जाग्यार साबार अवघडा जावन आसली निमती जिजूबालकाचे एक भक्तान अशें आलोचन केल्ली की हांगासर एक जिजूबालकाचो ग्रोटो बांदया म्हूण. हो विशय तांच्या शेजाऱ्या लागीं उसारलो. पूण जाग्याची वेवस्था नासलेल्यान कितें करचें म्हूण चर्चा करून आसतना देवादीन डेनिस डिसोजा हांणी ग्रोटो बांदूंक मागणी करूंक अवकाश करून दिलो. उपरांत शेजारच्यांनी सांगाता मेळोवन ग्रोटो उबारलो. ह्या ग्रोट्याक मानादीक बाब फ्रेडरिक हांणी बुन्याद फातर घालून आशिर्वचन केले. ತಾರೀಕು 11/2/2021 ವೆಳಂಕಣಿ ತಾವನ್ जिजूबालकाची इमास आडली. ती इमास तिम्मांगूर तावन पुरशावार हाडून माणेदीक बाब अपोलिनारिस क्रास्ता हांणी आशिर्वचन करून गोराट्यांत उबारली. सुमार 200 जण आजार आसले. आयलेल्या सोमेस्तांक काफे फालार दिल्लो. ग्रोटो उबारल्या उपरांत तो खाली सोरचे सारके न्ही तेंसर मागणी करूंक जाय आनी जिजूबालकाक मान करी जाय म्हणून विगारान तिलशिले. उपरांत शेजारच्यांनी सांगाता मेळोवन हप्त्यांत एक दीस ब्रेस्तारा नवान करचे विशीं निर्धार घेवन उपरांत ते मुंदरून उले. तेंसर एक आंगवणोचे बॉक्स दवरला आनी तातूंत एकठांय जाल्लो आयवास ग्रोट्याच्या नांवार अकावंटांत घालून विगारा लागीं बँक पासबूक दवरचो म्हूण निर्धार घेतलो. हो ग्रोटो उक्तो आसल्यान थोड्यांनी ग्रोटो इल्लो व्हड करून टॅरिस घालून बंद करचे आलोचन केली. उपरांत आतां आसचे एकोपेल उबेरले आनी हेर एका आयतारा नव्यान करूंक आराम केले आनी एकोपेल वरकाडी इगर्जीक 2015 इसवेर हस्तांतर केले. जिजूबालकाची इमास उबारून 25 वर्साच्या सुवाळ्यार आयचो हो संभ्रम व्हड दबासान करूंक आलोचन करून संभ्रमून आसाव. देव बरें करूं. भोव अपुरबायेची 25 वर्सां आदली चरित्रा आमच्या मुखार घेवन हांगासर भोव सविस्तार रितीन आमच्या मुखार दवरल्या. ಅಶ್ವಿತಾ ಡಿಸೋಸಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು ಮಣಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आमच्या मदेगात असा मनदीग बापू चेबी क्रास्ता संत अंतोनिया आश्रम मंगळूर. मनदीग बापू चेबी क्रास्ता आमच्या मुखार अपुरबायेची बोगना आमच्या मुखार दवरता. अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पाऊल सोज आमचे निवृत्त गोळी बाप बोमनाधिक बजुलबास विधिचरासचे फद्राब सिस्टरां आनी लायक मुखेली आनी विधी मुखार आसात सर आमच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक एक बरें बेस्त हांव मागतां. देव बरें करूं. थँक्यू. भोव अपुरबायेची बोगना मनदीक बापू चेबी क्रास्ता हांची आमी देव बरें करूं म्हणया घट्ट दोन थाळी सो ಶಿವರ್ तांकां आमी दिव्या. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಯ ಸಮಯ. ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಒಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟನ್ನು सिद्धವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. आता लकी ड्रा करतल्यानी दयकरन वेदीक येवच्याक विनंती करता. वेदीर असल्या समेस्तांनी सहकार दिवच्याक तुमच्या लागी विनंती. वेदीचेर हांगासर हजर आसात आमचो निवृत्त गवळी बाप. दयकरन तुमी लकी ड्रा चलोवन वरच्याक विनंती करता. तशेंच वेदीर आसच्या समेस्तांनी सहकार दिवच्याक तुमच्या लागी कळती विनंती.
3 वर्सां जाली. 3 वर्सांनी आमी फेस्त केला. मात न्ही ह्या वर्सा भोव गद्दळ्यान हो जुबल्यो आमी केला. देखून एवढो जुबल्यो करचो नाका म्हणटा आसा थोडी म्हणा लागली फादर 25 वर्सां आमी पळयली आनी आमी गोत्तू ना. देखून आमी केला म्हूण एक जावं दी आमकां आनी मेळटा की ना गे कित्याक म्हळ्यार आमकां भोवसड आमकां आयचो दीस बऱ्या तरेन संभ्रमया म्हूण देवा घरकान दिवया म्हणून भोव उमेदीन आमच्या कोप्या समिती सांद्यांनी हे कार्य बांदून हाडलें. देखून हांगासर कोप्या समिती सांद्यांक सगळ्या पिरगेच्या नांवान अध्यक्ष कार्यदर्शी सर सांद्यांक हांव आभार मानता आनी ताका अभिनंदन म्हणटा आनी तुमकां हॅपी फेस्ट सर बरें मागता. हांगासर आमचो संयोजक कालच काजार जाल्लो ताका आमी अभिनंदन पाठयता डॉक्टर स्टिवनाक. जाल्यार तो आज धांवून आयला भोवशा परतेपण जेवण सोडून हांगासर आयला. तांचे संप्रदाय काजार परतेपण म्हूण आज देखून ते हांगासर आयला परतेपण हांगाचें जेवण जालें. हांगासर तांकां आमचो नवे सुपाध्यक्ष आसा. नवो सुपाध्यक्ष जाल्यार पयलें कार्य नवो सुपाध्यक्ष कार्यदर्शी शोभा आनी तशेंच आमचे संयोजक पयले कार्यक्रम आमचे पिरगेचे हे नवे हाडत ते घेतले उपरांत तांणी तांकां सर्वांकी हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तुमी बुवा पुरो केल्ल्या मिनतीक तुमकां तुमचो आभार मानता. अशीच आमचे उमेद सोडो आनी भक्ती आमची अशीच वाडो. सर्वांक देव बरें करूं. बाळोजीची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता. देव बरें करूं. जेजू आमचे संगी आसतना खंडीत जावन आमकां नांत कश्ट पातकां आमची बगसून खंडीत जावन जेजू आमकां आशिर्वादीत करता. बाळक जेजूची आशिर्वादां सदांच तुमचे थंय आसूं दी म्हूण पेस्ताची परबी पटोवन बरें मागल्ल्या अधी मनदीक बाप बेसिल वास तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂದು ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಒಳೆಯಲಿದೆ? कंडिशन मोगाचनो आता स्लॉट ड्रॉ हांगासर चलतली. परत गोळी बापा लागीं आनी वेदी रस्त्या सैरा लागीं विनंती करता. पहिली चीट हांगासर निवृत्त गवळी बाप करते आसात. 496 496 496 ನಂಬರ್ 496 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 496. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 377 377. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 377. थर्ड चीट हांगासर धर्मीक भयणी करती आसा. थर्ड प्राइस 344 344 344 वर्सी हाका फॉर्वर्ड जाला. देव बरें करूं. स्लॉट ड्रॉ करच्यांक तुमचो वेळ आमकां दिल्ल्या. रूख पळयतना आंखरे पुटोवन ताचे वयर कोगुळ गायतना रूख तो संतोसता. मोड आयड्यांतल्यान सूर्य तो उदेत आसतना सळाक तें संतोसता. सुरवल्ली पावसा तेंबे भुमीर पडतना पृथ्वी ती संतोसता. वाळ इड्यांतल्यान फळ तें देखतना वाळ ती संतोसता. तशें ह्या वेदीचेर अध्यक्षपण घेतिल्लो आमचो निवृत्त गवळी बापांक पळयतना काळसां मनां आमची संतोसतात. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿನಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಸಾ ಇವರಿಂದ ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ. विकार मनादेक बाजील वास बापानो, म्हज्या सांगाता आयिल्ल्या फादर जेबी क्रास्ता सांत आंतोन
आश्रमाचो डिरेक्टर वैद्यराजच्या धर्म मोहिनीनो तशेंच नवेंच फ्रिगेज गवळीचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी हेर सांद्यानो तशेंच वैद्यराजच्या हेर मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी तुमी हांगासर आशिल्ले हजर आसच्या सर्व मोगाच्यानो आज बाळूक जेजूच्या मनाक व्हडलें फेस्त तुमी आचरण केलें 25 वर्सां आदीं हांगासर अवघडां जाता देखून ताणें राखाजें म्हणल्या खातीर जेजू बाळकाक तुमी हांगासर हाडलो व्हड्या पातयेन तुमी ताका एक ग्रोटो उबारलो आनी तुमचे पातयेनी हांव चिंता खंडीत ती निराश जावना बरवशान तुमी ताका एक ग्रोटो बांदलो सोम्या आमकां तुवें राखाजें अवघडांतलें राखाजें आमकां भलायकेन सांबाळीचें आमच्यो गरजो तुवें सुदारचें असल्या बरवशान तुमी बाळूक जेजूक ग्रोटो बांदलो आनी 25 वर्सां बाळूक जेजूक तुमी मान केला बाळूक जेजूच्या पांया कडेन तुमी येवन तुमचें सूख दूख ताचे कडेन सांगलां प्रत्येक तरान सुखाच्या चड दूख बेजाराय कश्ट ताका तुमी भेटयल्यात आनी ताचे तावन खंडीत तुमकां बरेंपण लाभलां म्हणून हांव चिंता कित्याक बाळूक जेजू तो आमच्या खातीर आसा आमच्या खातीर जेजू मनीस जालो आमच्या सांगाता तो सदांच रावता आसा तो हांगासर तुमच्या सांगाता रावला आनी तो तुमकां आनिकूय मुखार सांबाळटलो सांबाळून दी म्हूण म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें म्हाका व्हरतो संतोश मिसाव सांगचे पयलें सांगलें तुमची उर्बा पळोवन इतल्या उर्बेन तुमी हांगासर येद व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आसात ह्या रुप्योत्सव आचरणाक आनी कितलें बरें करन ग्रोट्याच्या बोवारी कोपेलाच्या बोवारी हे पुरो लायट्सांनी घालन तुमी सोबयलां आतां घर नाळी मारल्यो पुगेट्यो मारल्यो तुमचो संतोश सांतू तुमी उसारला त्या पासत हांव तुमकां अभिनंदन पठयता तुमचो मुखेली फादर बाजील ताका इल्लें केलें जायना बरें जायचें सोबीत जायचें व्हडल्यान तें सगळ्यांक कळचे बरी तुमी उलयचे म्हणजें ताची आशा आनी तें हांगासर आमकां दिसून येता हांगा ल्हानचो कोपेल जाल्यारय त्या व्हडल्या मट्टार तें उखल्ल दिसचें बरी ते लायट्स घालून आनी ताणें सोबयलां फादर बाजील तुमकां हांगासर आसल्या समेस्तांच्या नांवान प्रत्येक तरां म्हज्या नांवान आनी फादर JB क्रास्ताच्या नांवान अभिनंदन पाठोवन हांव सर्व बरें मागता शाबास म्हणटा आनी बाळूक जेजू सदांच तुमकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून हांव मागता मोगाच्यानो कुटुंबा विशीं हांव उलयलां कुटुंबां तें गमान दिया तुमचीं कुटुंबां मोगाचीं जावन संतोशाचीं जावन एकामेका सुदारसूची जावन शेत समाराक गरजेवंतांक प्रत्येक तरान दुबळ्यांक आदार दिवची बऱ्या मनाची कुटुंबां जावन तुमी बांदा म्हूण तुमकां उलो दिता परत तुमकां बरें मागून देव बरें करूं म्हणटा बाळका जेजूची आशिर्वाद सदांच तुमचे थंय आसूं दी दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेद्वारी हांगासर तुमी खंडीत जावन बरेंपण आपणायल्या जेजू बाळकाची आशिर्वाद सदांच तुमी जोड घेया म्हणून आशेवन बरो संदेश दिल्ल्या आमचो निवृत्त गवळी बाप अति मनदीक दोतोर लुईस पौल सुजांक देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन आमी पाठयता ಮಾನ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು सल्लिस्तೇವೆ मगचनो या कोपेलाच्या रुपयोत्सवाच्या संदर्भात दान दिल्ल्या तुमकां सुमयस्तांक मोगाची खाणीक दिवं आतां मान करूंक मुखार येता हांगासर आश्विता वेगस आयच्या आमच्या कार्याच्या मेन स्पॉन्सराक जड दिवन मान करूंक वेदिरसच्या सैरे लागीं विनंती करता नांवां आपयतना बेगीनच मुखार येचें म्हूण विनंती करता गवळी परिषदेचो उपाध्यक्ष नवीन डिसोजा आमचे मध्ये गात आसा तुम्ही या जड दिवच्याक सहकार दिवच्याक विनंती करता अशोक अँड लविटा डिसोजा पयये 11,000 फुलांक सायंट जॉन वर्काडी दुसरो वडो 10,000 कॅथोलिक सभा युनिट वर्काडी 10,000 लुईस मोंतेरो अँड फॅमिली भजलकर्या वर्नाक 10,000 जेरी मोंतेरो कलकर
100 kg तांदूळ, रोझारियो अँड मेटिल्डा डिसोसा पावर 10,000, जो प्रशांत वेगस वरकाडी 5,000, नाव नका 5,000, उद्दान बेट्टुवाडू 5,000, रॉनी डिसोसा पाडा 5,000, तिम्मंगूर पहिलो वडो 15,000, प्रकाश आणि कुटुंब धर्मनगर 5,000, आलदार फूड अँड बेवरेजेस 5,000, नित्याधर निकोलस कंस्ट्रक्शन 5,000, अशोक शोभा अँड फॅमिली तिम्मंगूर 5,000, नितीन अँड वीरा बचलकरिया 5,000, मार्सेल टेलिस कॅटरस 5,000, जयप्रकाश कुटीना जंकला 5,000, वसिलोबो नडीबैल, जोसेफ पेरावो नडीबैल, फ्रान्सिस डिसुसा कल्लूर, प्रवीण रेनिटा अँड फॅमिली चावला 10,000, साइन लूक वॉर्ड कलिमंचा 8,000. दान दिल्ल्या समेस्तांक हांगासर उगडासाची काणीक दिल्ल्या उपाध्यक्ष नवीन डिसोजाक देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पटयता. दान दिल्ल्या समेस्तांक बाळका जेजूची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आनी मगाचें बाळका जेजूचें कपेल हांगासर उबारलें आसा आनी आयच्या दिसा 25 वर्सां संपूर्ण रुपयोत्सव जुबलेव आमी आचरण करच्या ह्या वक्ता खंडीत जावन थंयसर कपेल उबारचे तर आमकां थंयसर जागो जाय आनी त्या देखून थंयसर आमकां जागो दिवन कपेल उबारूंक आदार दिल्ली मनीस तिने आसा लिना डिसोजा. दयेकन मुखार येवचें गवळी बापा तावन उगडासाची काणीक तुवें स्विकार करची. अपूर्वायस जागो दिवन आयच्या दिसा हें कपेल 25 वर्सां पावलां जाल्यार आमचे लिनाबाय आका खरान सावन आसा जोरान ताळयांचो शिवर तिचेर आमी मागता. तशेंच बाळका जेजूचे आशिर्वादा तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर आसूं दी. सदांच जेजू बाळक तिका सांबाळून राखून व्हरून दी अशें आमचें मागणें जावन आसा. वेदिरासच्या सुमेस्तांक उगडासाची काणीक दिवच्याक विनंती करता. निवृत्त गवळी बाप आमच्या समोर आसा. गवळी बापांनी वेदिरासच्या समेस्तांक उगडासाची काणीक दिवच्याक विनंती करता. कपेल समितीचो माजी अध्यक्ष वेदिरासच्या समेस्तांक उगडासाची काणीक दिवन मान करता. चरान ताळयांचो शिवर ह्या वेळार तांकां आमी दिवया. सर आमी बरें मागया, बरें आशिवया. जी काणीक दिल्लेली आसा
आमचो कपिल समितीचो आदलो अध्यक्ष स्टीवन ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी मोमेंटो स्वीकार केल्ल्या वेदीर आसल्या सगळेस्त मानाच्या सैऱ्यांक अभिनंदन पटयता देव बरें करूं म्हणटा. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರು. मुगचनो येदो पर्यंत आम्ही सकलो आणि या कार्याच्या अपूर्वयाच्या संभ्रमाचो स्वाद आणि आता संभ्रम यशस्वी रितीन पंथाक पावल्यांक फाटीं धन्यवाद पटोवंक मुखार येता शोभा गवळी परिषदेची ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆದರಣೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವು ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ JB ಕ್ರಾಸ್ತ ತಮಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ತಿರುಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸಿಲ್ ವಾಸ್ ರವರು. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ತಿರುಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾರವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ವಂದನೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹರಸಿದ ಕೊಮ್ಮಂಗಳ ಇಗರ್ಜಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಐವನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಗೂ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹೋಲಿ ಫೇಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಂತಿನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ತಮಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಆಯೋಗ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಮಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ವಂದನೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಲ್ಟಿ ಡಿಸೋಜಾರವರು ತಮಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ, ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಂತಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವೀನಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಜಿಟಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸಿಲಿ ಹಾಗೂ ಹೂ ತರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆವರಿನ್ ಡಿಕೋನ್ನಾ ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲೆಂಗೇರಿ, YCS ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಾಸ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ರಿನಲ್,
ICYM ವರ್ಕಾಡಿ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಂತಿನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿ, ವೇದಿಕಾ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಏಂಜಲ್ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಚೇರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ BJV ಶಾಮಿಯಾನ ಮುಡಿಪು ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ವಿಜಯ್ ತಮಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್, ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕನ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಸೆಫ್, ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಶ್ರೀ ವೋಜಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಾಲೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಹಂಚಿದ ಮತ್ತು ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜಲಕರಿಯಾ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾನರ್, ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಿಮ್ಮಂಗೂರು 1 ವಾಳೆ, ನಡಿಬೈಲ್ ವಾಳೆ, ಕಳಿಮಂಜ ವಾಳೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕಾಡಿ 2 ವಾಳೆಗಳ ಗುರಿಕಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಳೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಸನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ತಮಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಯ್ಸನ್ ಮುಡಿಪು, ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರೂಪಕರಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಇವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮನರಂಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಟಕಾಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲಕರಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ದಾನಿಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ 25 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನಗಸ್ಸು ಸೊಡಿನಸ್ತನ ಸುಮೇಸ್ತನ್ಸು ಉಪಕಾರ ಹಂಗ ಸರ್ಬ ಉಲ್ಲಾಸ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶೋಭಾ, ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. आता विनंती असा म्हणदी बापू संतोष तुमच्या लागी आम्ही सेवकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद मागच्या. सकड आम्ही उबे रावया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, या संजेच्या वेळार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताक बाळूक जेसूक समर्पिल्ल्या कोपेलाचे 25 वर्साचो जुबलेव आचरणच्या वेळार हांगासर जेवण तयार केला. ह्या जेवणाचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे जेवण सेवले वरवीं आमी चड आनी चड उर्बेन बरोवन तुजो मोग अनुभव करूंक आनी तो मोग एकामेका वांटूंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं. फादर तुमकां विधीर असल्या समेस्तांनी मुखार हांगासर 2 डॅन्स आसात, त्या खातीर वेदी सोडून दिवं जाय अशी आमची विनंती आसा. सर्वांनी सोदून आयल्या बाळका जेजू
सगळ्या काळजात आरचून तुका तू रक्षकम सो मोगासरो कुटुंबाकामच्या सांभाळणं बोरसो निराशा पैस करसो परवोसो दिवसो जिणी आमची तू सुफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजात आरचून तुका तू रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांभाळण बोसो निराशा पैस करसो बरवोसो दिवसो जिणी आमची तू सुपोल करसो तुझ्या कृपे देण्याने राक्षदा समकां विघ्नात वरानी नेट आमकां तुझ्या कृपे देण्याने राक्षदा समकां विघ्नात वरानी थोडे बेबेरांत कत बेजाराय लाभय तूं वावरांत आमच्या सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजात आरचून तुका तू रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांभाळण बोसो निराशा पैस जश्नबाजी की शाम है जश्नबाजी की शाम है क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालियां टुकुर 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 देख टुकुर 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 देख तेरी शैतानी से महफिल रंगीन हुई तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई दुनिया जलती है तो चले दुनिया जलती है तो चले रात भर जालिमा के संग नचे पालमा टुकुर 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 देख टुकुर 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 Monica Bellucci ఎగిరే వచ్చింది కడలే కదం తొక్కే సునామీ ఎదుర్చింది Monica Bellucci తగ్గది ఎనర్జీ అదిరే అందాలున్న తుఫానులే అమ్మాడి తక్కున చూసిందో హై పల్సే పాడి కోయలే చేపలకే నేర్పించులే కళ్ళకే కలరేసే జిలేబీ లేడీ సాల్ట్ టచ్ చేస్తే స్వీట్ అవ్వునే వచ్చి ఆడుకో
चढ़ा के चढ़ गया मैं खंबा जलदपुर में लंदन में आशिक रे दर्शन में जलदपुर में लंदन में आशिक रे दर्शन में अंगारा का नजर बिजली ओ हाय मेरी बिजली 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 ओ हाय मेरी बिजली 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 करंट मारे बिजली 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 ओ हाय मेरी बिजली 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 ಮಲ್ಲಿಗವಾಡದೆ ಅಂಬುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬುಗಳು ಅಂಬಿಳಿ ಕೂದಿನ ನಾಮುಗಳು ಮುಂಜಿರಿ ತುಂಬಿಗಳು ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಿಮ್ಮಳಿ ಚುಂಡುಗಳು ತೆಂದೇರಿ ತೆತ್ತುಂದ ಮಂಡುಗಳು ತುಂಗಿರ ತುಂಡುಗಳು ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ పదింటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏలు తొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే ప్రతి ఒక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చెప్పేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చెప్పేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ मगाच भुरग्यांक दोन घट्ट ताळयांचो आमी शिवर दिव्या अपूर्बायेचे नाच हांगासर तांणी सादर केल्ले आसा. पुटाणी मಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡಿಬೈಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ चप्पाळी आता युथ दोन हांगासर अपूर्बायेचे नाच सादर जाता. Say D, say I, say S, say V, say O. Disco, 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 disco. Don't you know? Don't nacho, don't you know? Don't nacho, honey, stop nacho. Oh, I am a disco dancer. I am a disco dancer. Oh, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना. तो झूमो, तो नाचो, और मेरे साथ नाचो गाओ. I am a disco dancer. Oh, I am a disco dancer. ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಆನಂದ ಪಡೆಯೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಹತ್ಯ ಹೇಳೋಣ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋಣ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋಣ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ
गेले उडून मोगल हांव गेलो बुडून रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपना तुजी न्हिदोंक दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका ओ रोजालिना Oh, stop with your nakre. Mujha tat lak sangin re. Stop eating my brain. Don't show me your face again. I keep running back to you. Koto moga marun garadatay tu. Tuja moga piso zala haun kite koru. I keep running back to you. I keep running back to you. Koto moga marun garadatay tu. Tuja moga piso zala haun kite koru. I keep running back to you. एक चेडू वाटल्या आयतारा भेटले माटवान तेका काजारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना तिचे बँगाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावती तू नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा तुझ्या hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुमचे बायला बायम्मा 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 put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा इययन्ना बायला बायम्मा देव बरें करून चोरान दोन ताळयांचो शिवरामी आयुतो दिव्या अपर बायचे डान्स हांगासर तांणी सादर केल्ल्या खातीर मंदिरा वेदिकेन लोकमी ತಂಡದ ಕುಶಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ सोधून आयल्या बळका जेजू सगळ्या काळजात परतून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वरसो निराशा पयस करसो बरवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजात परतून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वरसो निराशा पयस करसो बरवोसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करसो
राग सदा समका विघ्नान वरा नेटे आमकां तुझ्या कृपे देण्यानी राग सदा समका विघ्नान वरा धांवडे बेबेरा कत बेजाराय लाभय तूं वावरांत आमच्या सुरसुरा सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत